कॉम्प्लेक्स रेडी जाल्लो आनी हँड ओवर केलेलो ऑन 13th of August 2019 बाय डायरेक्टर ऑफ पंचायत. GSIDCन बांदून डायरेक्टर ऑफ पंचायता अंडर दिलोलो आनी पंचायत डायरेक्टर ऑफ पंचायतान आमच्या अंडर दिलोलो. 13th of August 2019. आता कितलो टायम जालो कांय खबर आसना. आज जालें कितें आमकां, काल आमगे 30th आमगे मिटींग आसलोली. 30th मिटींग आसलो म्हणटरी मिनट्स चॅक करता तेन्ना एक रेजोल्युशन चोयलें आमी. कितें म्हणून सरपंचान आनी डेप्युटी सरपंचान एक रेजोल्युशन घेयलां की ऑक्शन नोटीस काडपाक. आनी जेन्ना एसो रेजोल्युशन घेताय तेन्ना बॉडी कडेन डिस्कस करपा जाय पयलीं. आमची हे मिटिंगे डिस्कशना येयलो ना. हांवें सेक्रेटरी क्वेश्चन केलें तेन्ना सेक्रेटरीन सांगलां कागदा कडेचेर बरोवन दिलो हूंय आनी पीस ऑफ पेपराचेर बरोवन दिलो हूंय आनी तें घेयलो हूंय आपणें. अशें करून हे 10 जाणांगे प्रोजेक्टाचो इश्यू एकल्यान वो 2 जाणांनी बरोवन दिन रेजोल्युशन घेवपा जायना. डिस्कस करून रेजोल्युशन घेवपा जाय आसलें. दुसरें म्हणल्यार ग्रामसभा रेजोल्युशन आहा लोकांक घेयलोलें. जेन्ना ही शॉपां बोपां रेडी जालीं आनी दिवपाक वताय तेन्ना ग्रामसभा घालचें. ग्रामसभान डिसिजन घेवचें कितकोन दिवपाचें, कोणा दिवपाचें, कोण एलिजिबल आहा, एलिजिबिलिटी करची आनी मागीर करची म्हूण आसलेलें. ते बरान आमची कुट्टाळी गांवां विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आहा. कमिटी कित्याक काडल्या? कमिटी कांय इन्फॉर्म करना जाल्यार कित्याक काडल्या? कित्याक तेंकां पोस्ट दिवन बसयले थिंगा चेअरमॅन VDC चेअरमॅन काय म्हणून? लोकांकू कळय नाय, ग्रामसभा कळय नाय, VDC कळय नाय, कांय कळय नाय. आपण जाय ते भशेन करताय. मागीर हांवें हें रेजोल्युशन चोयन कोण हांवें सेक्रेटरी क्वेश्चन केलो. सेक्रेटरी हेजेर तुमी कितें घेयलां म्हणल्यार म्हाका हो नोटीस दिलो. नोटिसाक कॉपी दिवं ना, ओन्ली म्हाका हें दिलें तेणी टर्म्स एंड कंडिशन्स. हांवें म्हणलें सेक्रेटरी हें वाचून हांवें चोयलें आनी हांवें म्हणलें सेक्रेटरी हेजेर हें ना मरे म्हणलें वॉट आर द डॉक्युमेंट्स टू बी सबमिटेड. तेन्ना म्हाका कळ्ळें आनी नोटीस दिला. आनी नोटिसाचेर चोवपाक गेल्यार कितें आहा, forms will be available in the panchayat from 1st of August to 16th of August. And ती बरोवन you have to submit it back before 30th of August. 30th आमगे मीटिंग. म्हाका जाल्यार दिसता हिंगा खूंय जाल्यार तेंगेली ती सांडलें आनी तेका लागून हो नोटीस उरला. आनी हो मिटिंगे पासून घालो ना. 30th मिटिंगे पासून नोटीस आमच्या मुखार हाडलो ना. हांवें हो मागून घेयलो बेस्ड ऑन द रेजोल्युशन वीच दे हॅड टेकन इन द बॉडी मिटींग. म्हाका इतलें सांगपा जाय सरपंचाक डेप्युटी सरपंचाक आनीकूय कोण आहा इथे तेंचे बारान की हो 10 जाणांगे प्रोजेक्ट हो तेंगे एकल्यागे न्हू. आनी दिस इज नॉट अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ मदने साल्ताना. हांव सांगता बिकॉज आय वॉज इन द पंचायत धारासिंगूय आसलोलो. हो प्रोजेक्ट लुगार कुट्टाळकारालो. हो प्रोजेक्ट मोविन गुडिनालो. मोविन गुडिनान बाजार बांदपाक प्लॅन केलोलो. आनी जेन्ना मोविन गुडिनान गेलें टर्म काबार जालें तेन्ना नेक्स्ट न्यू गव्हर्मेंटा मतान येयलो. हो प्लॅन स्क्रॅप केलो आनी न्यू प्लॅन केलो शालिनी बार्बोजागेन. आनी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावचे फुडें शालिनी बार्बोजाकूय स्क्रॅप केलें. तेकाय प्रोजेक्टाचें काडलें वो तेणें सोडलें. कित्यानलें जाल्यार एक रिजन आसतलें. पूण हो प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट चड पावडे आसनाय. आमगेले 12 ते 13 पावडे आहाय. लोक जाय मुजे बगले येता आनी सांगता हे बाजारांत सांजचो म्हणटा कोण वचपाना आनी केन्नाय कोणूय जाल्यार स्लीप जावन पडटा म्हणटाय. 13 पावडे आहाय बाजारांत. 13 पावडे खंय तुमी चोयले जाल्यार सांगचे खूंयच गोंयांत. सो हो प्रोजेक्टाची शॉपां ऑक्शन करता कितें करता जाल्यार 10 जाणां कॉन्फिडन्सान घे. ग्रामसभा घे. मेंबरांक घेयना का हांव म्हणना आमकां घे म्हणून. ग्रामसभा मेंबरांगे VDC कमिटी घे आनी 10 जाणांगे से घेवन हेजे बाजाराचें ऑप्शन जावचें. खबर मेळटा ते भाशेन सरपंचान ऑलरेडी नांव रेडी केलें कोणा शॉप दिवपा ती. आनी ती नांवांय आमकां आहाय. हांव ऑप्शन जावचे फुडें ही नांव दितले चोवपा बाबा त्याच मनशाक वयताय काय म्हणून. तयार जाल्यार आज उणें म्हणटी आमकां हँडओवर केल्यार उणें म्हणटी 2 वर्सां येयली. मार्केट कॉम्प्लेक्स हँडओवर करून 2 वर्सां जाली तेन्ना ती शॉपां एकोमोडेशन करपाक टर्म्स एंड कंडिशन करपा जाय म्हणून गव्हर्मेंटान टायम घेतलो. आनी आतां काल रेजोल्युशन मागीर हांव मिटिंगे भितर सरतालो तेन्ना मिनिट्स वाचपाक गेले तेन्ना ते मिनिट्साचे फाटल्यान बरयल्लें आहलें मार्केटाचें ऑक्शन जाता म्हणून. आमी रोखडें रेमंडाक सांगलें अशें बरयल्लें आहा ते आमी सेक्रेटरी विचारलें तो म्हाका सेक्रेटरी म्हणपाक रुल्स ड्राफ्ट केले हें करपाक. म्हाका इतलें सांगपा जाय हे चोरयां करपाची वस्तू न्हू. ह्यो मार्केट कॉम्प्लेक्स म्हणटा सगळें 10 जाणांचो.
आमचो पंचायत मेंबराचो न्हू तो सगळो लोकांचो सगळो गांवचो लोक जमीन ती सगळी लोकांची पंचायतीची सो ती जमनीचेर जेन्ना पळय एकदम मार्केट कॉम्प्लेक्स येता तेन्ना गांवकारांक सांगपा जाय ग्रामसभा सांगपा जाय ग्रामसभा वोटरांक सांगपा जाय तेंची बूथ घेवपा जाय आनी मागीर वचपा जाय चोरये केल्यार जायना हांव कितें सांगपा सोदता सगळें सांगून वेवस्थीत कितें आहा तें सारकें कित्याक सरपंच म्हणटा सदां त्याच पदेलारचें आसपाना सरपंच चेंज जायत वयता हांव एक टायमार सरपंच आसलेलो आयज ना आयज दुसरो सरपंच आहा आनी 4 वर्सांनी आनी दुसरो सरपंच जातलो पूण कितें करता तें सारकें मांडावळीन करून पंचायती सारकी वेवस्थीत रेजोल्युशन पळय पास केलां ती आमची एक्चुअली ते रेजोल्युशन बॉडी मिटिंगेक तेणें सगळ्या वचीर सांगपा जाय आसलें आपूण अशें मिटींग हें घेत रेजोल्युशन घेत म्हणून सगळे मेंबरां मान्य आसले मेंबर मान्य म्हणून सांगताले तेन्ना तूं बरोय ना जाल्यार मेंबरां मान्य ना जाल्यार वोटिंगा वयता ते वोटिंग एक पर्संटेज काडून घालपा जाय आसलें पूण चोरयांक घेवप न्हू तें रेजोल्युशन तेणें चोरयांक आमच्या फाटल्यान घेयलां मिटींग काबार करून घेयलां आनी एज पर माय नॉलेज सेक्रेटरी सांगतालो कंट्रोलीन ताका बरोवन हाडून दिलें रेजोल्युशन बरोवन हाडून दिलें तेणें तें कॉपी केलें बुकाचेर दॅट इज नॉट फेर हें करपाक